कॉमेडियन कित्याक चूज केली? एक्चुअली कॉमेडियन हांव बाय फ्लूक जाला. हांव एक्चुअली पापा म्हण एक्चुअली रियल लायफान बरो सिरियस आसता. जाल्यार तुमी आतां करता. सो वर यू ऑल फर्स्ट की तुमी हेच करात म्हणून? मागीर म्हाका कळ्ळें की तो बरो एक्टर हांव घेवन वयताले आनी 10 पयशे म्हणटू थोडे जाताले न्हू, ट्रिपल दिवन वयताले. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to another episode of Goa Platform. Today's episode is going to be the most interesting episode because Goan artist, Goan kalakar, such as director, producer, actor. In fact, Goan film industry is incomplete without that person, to म्हणल्यार John De Silva. And also today's episode is going to be very exciting because तेजे बरोबर तेजे दोन्ही पूत आसात, Chris Silva आणि Benner Silva. Okay, so welcome to Goa Platform, sir. Yeah, thank you very for much. having us. So first of all, I'm so glad to have you on my show. कित्याक हांव भुरगेपणांतल्यान तुमकां पळयत आयलां. जेन्ना आमची एग्जाम काबार जाली काय पप्पा आमकां तो सीडीज हाडटालो, तियात्राच्यो सीडीज, आनी त्यो पळोवन आमचे ऑलमोस्ट फूल वेकेशन ते पळोवनूच वताले. आनी आज वी आर सिटींग टुगेदर विच इज अनबिलिवेबल. थँक यू सो मच. कमिंग टू बॅनर, हांवें तुजो मार्केटांत जेन्ना पळयलें तेन्नाच्यान हांव तुका वळखपाक लागलें. आनी आय थिंक हांवें तुका मॅसेजूय बी केल्ली. आफ्टर मालकिरियात? ना, हांव पळयतालें तेन्ना तुका मेसेज केल्ली सेयिंग इट इज व्हेरी नायस. जे कोणे पळोवना मार्केटांत, प्लीज डू वॉच इट. थंय आसा ते या तूं सांग. यू कॅन वॉच मालकिरियात ऑन यूट्यूब. तिनूय सीझन आहाय ते यूट्यूबाचेर आहाय. सीझन 1 आनी सीझन 2 तुका फ्री चोवपाक मेळटलो, बट सीझन 3 आमी पेड केला बिकॉज सीझन 3 करपाक बी आमकां जायत त्रास पडले. सो आय होप यू ऑल वील वॉच इट. ओके. आनीक क्रिस, तुका हांव वळखपाक लागलें बिकॉज ऑफ क्रेझी मोगी. हांव फर्स्ट शो पळोवपाक आयिल्लें आनी लेट मी टेल यू वन ऑफ द बेस्ट मुवीज म्हणल्यार ज्यो हांवें कोंकणीन मुवीज पळयल्यात तेतूंतल्यो. थँक्यू. आनीक कॉंग्रेच्युलेशन्स बिकॉज तुमचो इतलो व्हडलो दुबय बी पावलो रायट टॅलिकास्ट जालो. सो कॉंग्रेच्युलेशन्स. तुमी तिगूय जाण आसा, पण तुमी चिंतिल्ले की इतले म्हणल्यार सक्सेस घेतलो म्हणून क्रेझी मोगी? ना ना ना, एक्चुअली चिंतून ना, बिकॉज आफ्टर लॉकडावन न्हू लोक तुका थिएटरां येवपाक फाटींच वतालो. सो आमकांय तो फियर आहलो की लोक येतलो काय ना म्हण, कित्याक तियात्रां देखून पयलो जो लोक जातालो तो आतां जायना आहलो, जाय तेश कोन लेस जाल्लो. सो आमकां बरो फियर आहलो, पूण लोकांनी फिल्म केलें एक्सेप्ट. आनी मेन थिंग अबाउट क्रेझी मोगी ना इज दॅट क्रेझी मोगी हॅज अट्रॅक्टेड अ वायड स्पॅक्ट्रम ऑफ दीस. म्हळ्यार हितून तुका यंग आहाय, धाकले भुरग्यांनी चोयलाय, कॉलेजींतले आहाय, प्लस तुका मिडल एज, ओल्डर जनरेशन सगळ्यांनी चोयलाय. आनी the most satisfying part for me is that Crazy Mogi has been able to attract a family audience. So to ek surprise allo, like after a long time जायत family ni picture चोवपाक. Okay. Yeah. So now let's start from the very beginning. Okay. Okay. So sir, तुमचे भुरगेपण कशें आशिल्लें जे आतां आमी वळखतात की एक एक्टर, तियात्रिस्ट म्हणजे फेमस पर्सनॅलिटी म्हणून वळखतात. तुमचें भुरगेपण कशें आशिल्लें? म्हाका भुरगेपणार सावन तियात्रां वो स्टेजीचेर एक्टींग करपाची आवड आहलोली. आनी जेन्ना इस्कुलां गॅदरींग कॉन्सर्ट जातालो तेदो हांव पार्ट घेतालो. आनी आमच्या गांवां एक फुरीस आहलोलो, सांत आंतोनी फुरीस म्हूण. थिंग फर्स्ट टायम हांवें तियात्र केलोलो गांवच्या भुरग्यांगेन. कोण कोणें अशें कोन्न हेल्प केलें. ओल्ड मॅन कोत्ताय न्हू, तेजे पयशे उरले 90 रुपीज कितें, ते 90 रुपीज वयले आनी स्टेजी पड्डे बड्डे घात तेका दिले आनी सांगिल्लें उरले ते मागीर आमी घेवन येतो मग पयशे. सो ते भाशेन आमी एकठांय जायन तो पयलो तियात्र केलो. आनी मागीर हांवें वान एक पे केलोली जुगार म्हूण. ते आमी नाचताय ते एक्टींग कोत्ताय ते 10 रुपये काण पिकअप करून थिंग बसोन कॉम्पिटिशन जाता थिंग वयताले. आनी ते जायत कोडेन प्रायज मेळ्ळले, फर्स्ट प्रायज, सेकेंड प्रायज, फर्स्ट प्रायज, सेकेंड प्रायज. आनी जुगार म्हूण मिन्स गॅमलींग. आनी ती तेज मॅसेज एकदम स्ट्रॉंग आहलोली. तूं गॅमलींग खेळोन कितको तुगे जिविता वाट लायता आनी तें बरें न्हू. सो तेजे वयल्यान एक स्ट्रॉंग मॅसेज वयताली. आनी स्टोरी बरी आहलो तेजी स्टोरी लायन. बट तुका आवड एक्चुअली केन्ना आयली? हिंगा सावन मुगे स्टार्ट जाली. आनीक मुगे डॅडी एक्चुली पाय मुगेलो अशें करून गांवां पयस तियात्र जाता तेन्ना तो आपूण खूब देसपेस करून बरें ड्रेस शिवोन कांतरो मुट्टालो. आनी त्या टायमार प्रोफेशनल तियात्र गांवां तितू जायना आहलोलें. मागीर येयलें प्रोफेशनल तियात्र नॉन स्टॉप. सो त्या टायमार त्या गांवचे तियात्र कोत्ताले लायक हिंगा मोलकोणें, मागीर कळम आनी भारत जाणटे सायडी ते पळय एरिया आहलोल्यो न्हू. थिंग तेंगे फेस्त येता तेन्ना
थिंगाचो कोण मुखारसून तियात्र करतालो आनी तेन्ना दुसरी गांवच्या कोणाकू कांतरो म्हणून वयता तेन्ना पांय वयतालो मागीर 1978 पांय दोहा कटर गेलो हय सो तें हें आसलोलें आवड आनी मुगेलो माशेनालो गो मायंचे भयणीचो गो तो एकदम पॉप्युलर लेट गोवन शेक्सपियर रोजारियो रॉड्रिगीस तेगे तियात्रां एक्टींग करतालो बॉबी म्हण तेच आत केसोय सोड नासलो म्हणजे तेगे तियात्र स्टार्ट जाता ते दीस तेजे बारा वयता हांव आनी तेजे बारारी आसतालो आनी एवरी टायम मुगे खबरो तियात्रांच्यो सो तो एक हें इन्स्पायर्ड जाता हांव तेजे वरवीं. ओके बट तुमी अशें पयशां खातीर केलें म्हणल्यार कितें इनकम येवचो अशें म्हणून तुमी स्टार्ट केलें? ना स्टार्ट करता आसतना हांवें म्हाका एक तें जाय आसलोली एक हॉबी आसलो ती मुगेली सारकी आवड आसलोली सो ते हेजे हांवें केलोलें मागीर तेजे वयल्यान जिवीतूय चलता तें चोयन आसूं हेंच बरें आहा म्हणलें. पण आतां तूं फेमस जाला एज कॉमेडियन सो तुमी कॉमेडियन कित्याक चूज केलें? एक्चुली कॉमेडियन हांव बाय फ्लूक जाला हांव एक्चुली तियात्रां फुडें एक्टींग करूं येयला न्हू तेन्ना कॉमेडियन म्हूण येवना हांवें पयलोच मुगे तियात्र केलोलो चुकलेले रस्ते तितून कॅरेक्टर रोल केलो हांवें पायचो आनी तेका अशें करून जायत डायलॉग्स आसलोले आनी तो हांव बरो करतालो. तेजे उपरांत चुकलेले रस्ते चित्रायलोलो फातर तितून एक भाव सारको बॅड आसता तो हांवें केलो रोल चित्रायलोलो फातर मागीर जीत लिपलेले रुपकार पुजा हितून हांव विलियन रोल करतालो हय आनीक मागीर हांवें एकू टायटल घेयलो आनी SB आर्ट बॅनर केलो आनी स्टार्ट केलें तियात्र वेळ तो हिट जालो तितून हांव भावा रोल करतालो वेळ देणे तियात्रां हांव पायचो रोल करतालो वेळ देणे कोळे तियात्रां मिवण जातालो आनी वेळ देणे कोळे एक कोट हांव बेश्टे एक एंट्री मारता हांव म्हणजे फानी टायप मागीर उमाण आसा हांव कॉमेडियन जालो एक्चुली तो रोल कॅरेक्टर कॉमेडियना न्हू अशें करून तेगे गोरवां आसताय आनी तेगे दोग जाण गोरवां सांडलो आसताय सो तो आख्खे तियात्रां मेळटा तितल्या कडेन गोरवां खबर घेता हय आनी तो हांव जाण आसलोलो उतर काडटाच लोक आसताले सो ती लँग्वेज फानी आसलोली सो ती अशें करून आसलोली अरे 2 दीस जाले मरे मुगे बैलू ना मरे तुवें मुगे बैला चोयलोलो आतां कितें म्हूण सांगोचें हूंय गेलो तो ताणें म्हाका कांय सांगलो ना मातशें म्हाका सांगोंक जाय आसलो न्हू रे ताणें तूं हूंय वच रे मडगांव वच पणजे वच म्हूण म्हाका एक फोन करून पासून सांगल्यार म्हाका कोटा आसलोलें तूं पणजे आहा हूंय आहा तूं आतां हाका हूंय मू सोचतालो सो हे अशें करून उलयता तेन्ना पळय तूं आसला न्हू तें ऑडियन्स आसतालो सो थिंगसान मागीर एज ए कॉमेडियन म्हूण जालो फ्लो मेळ्ळो. पूण एक्चुली आतां पासून जाय तितून मुवीनी एक्टींग करता तेन्ना सिरियस वयता आनी सडनली कॉमेडी येता एक्चुली एक्टर म्हणल्यार कितें कॉमेडियन म्हूण आसपा जायना ताका सगळें जावपा जाय लायक परेश रावल नाना पाटेकर इवन अमिताभ बच्चन तो कॉमेडी करता अमर अकबर एंटनी तूं हांव पळय हांसलां तो ती हारशा टेप मात तेन्ना अमिताभ बच्चन चड हांसतालो सो ते कडच्यानूय जायत शिकपा मेळ्ळा. आतां तुमी म्हणटकीर म्हाका रियलायज जाता की तुमचे कॉमेडी सुद्दां तुमी सिरियस आसता एक्चुअली पूण उलयता तेजेर लोकांक हांसपा येता म्हणल्यार कॉमेडी तयार करपा पडना. हय एक पाटी तियात्र स्टार्ट जालो म्हणटो आनी पयले एक उतरां लोक हांसलो जाल्यार मागीर जायते उतर येताय ऑन द स्पॉट येता इम्प्रोवायजेशन आसता तियात्रां जावं इवन इन मुवीन देखून आसता इम्प्रोवायजेशन. सो तुमचें भुरगेपण कशें आशिल्लें बिकॉज त्या टायमाचेर पळय गोवन इन्फ्लुएन्सर्स बी चड नाशिल्ले तेन्ना कितें शेअर जातलें जाल्यार सुद्दां खूब टायम लागतालो आतां सोशल मिडिया लागून सगळें फास्ट शेअर जाता म्हणल्यार वायरल जाता पूण तेन्ना ल्हान फोनाचेर सुद्दां सराचे क्लिप्स वायरल वताले शेअर जाताले पळय ते कित्याक हांवें सुद्दां पळयलां ते ल्हान फोनाचेर तुमगेले ते धाकली एबीसीडी व्हडली एबीसीडी तसले एक क्लिप्स जे आशिल्ले ते शेअर जाताले सो ते तुमच्या लायफान कशें अफेक्ट जाताले वा तेजो रोल कितें आशिल्लो तुमच्या लायफान इन चायल्डहूड? सो ते व्हिडिओ फ्रेंडाक बी पावताले तेंगे डॅडी बी पावले म्हणटरी ते म्हाका सांगताले अरे हांवें तुका मोबायलाचेर चोयलोलो बी म्हण नेक्स्ट डे स्कुलान मागीर पापाकय एक सॉंग आसलोलें काजार जाता सो तेवूय बीन ते म्हाका सांगताले आपल्यान तुका डॅडीक सॉंग आयकलां बी म्हण आनी मुगे फ्रेंड चोयताले सो हांव स्कुला आहलो चोय सो ते मुगे फ्रेंड जे आहलोले थिंगा
ते सगळ्यांनी पापागे 2 VCD एक्टिंगूय केला लायक मुझ बारबो ते आसताय बारा हो सो तेवूय ताजे एक्सायटेड आसताले की तांकां एक्टिंग करपाक मेळ्ळें आनी मागीर ते ती CD घेवन घराक वचून तांगे फॅमिली दाखयताले की चोय आपण आहा तातूंत बी सो इट वॉज गुड मुगे देखून ऑलमोस्ट सेम एश आहलें पूण मुगे म्हाका दिसता फ्रेंड चड चोयने आहले कोंकणी चड चोयने आहले मुगे फ्रेंड सो मुगे तूं मातशें डिफरंट आहलें इतू वाटून आहलें आनी सेकंडली इतू बाटेकर म्हणलें स्कूल तेगलें स्कूल सेम बट तेगे फ्रेंड चोयताले सो ऑल्सो तेगे फ्रेंड आहाय ते दे वर इंट्रस्टेड इन एक्टिंग मुगे फ्रेंड म्हाका दिसता चड अशें करून शिकपा हितून आहले मुगे शिकपा नालो ना तेगे शिकपा हितून आहले पूण तेगे ऑल्सो इन द आर्टिस्टीक सायड आहले लायक फॉर एग्जांपल तेणें जेन्ना तेगे फर्स्ट चॅनल केलो स्टार्ट वो तेगे शॉर्ट फिल्म केलें जाल्यार इट वॉज डन विथ हिज फ्रेंड्स विथ हिज क्लासमेट सो मुगे तेन्ना कोण अशें करून क्लासमेट कांय नासलें अशें करून इंट्रस्टेड इन वॉट आय वॉज डुईंग सगळे शिकपा येतो आहलेच बट तुमचे आतां भुरगेपणान घरान एनवायरमेंट कसो आसतालो जायत जाण एक्चुअली नकोय की पापा म्हण एक्चुअली रियल लायफान बरो सिरियस आसता सो आमगे तो एक्चुअली कॉमेडी करपी आमगेली मामा ती कोता कॉमेडी like she's the like life of the house she like तुगे बरो राहुल म्हणटरी ती तुका उलोवन तुका सारकी हें कोतली like you feel the life in the house पापा आसता बट पापा चडसो मोगी आसता और पापा स्टेजीर हांसोयता लोकां आनी मामा इन रियल लायफ बट स्ट्रिक्ट आसता ना स्ट्रिक्ट आसना मार बी पडटालो ना मार केन्ना पडना शिकना बी म्हणून हांव शिकताले मामा माताली म्हणजे तुमी शिकपा बी बरे आशिल्ले हय शिकपा हांव सारको चड बरो आहलो हांव सगळ्यांक भायर मारतालो जे सर तुम्ही लहान असताना करताले ते तुम्ही आता करतात म्हणल्यार सगळे एक्टिंग डायरेक्टिंग ते सगळे तुम्ही आता करता सो वर यू ऑल फोर्स्ड की तुम्ही हेच करात म्हणून नो ना हांवें केन्ना फोर्स करना सो तुमचे कशे स्टार्ट जाले ओके सो हांव एक्चुअली शिकतालो सायन्स शिकतालो आनी आफ्टर दॅट हांव मॅकानिकल इंजिनियरींग करतालो कॉलेजीन ड्युरींग दॅट फर्स्ट मुगे तेन्ना जो बेस्ट फ्रेंड आहलो तेणें म्हळें की आमी एक हें काडया म्हूण एक न्यू टायप VCD काडया विथ ओली कॉलेज हेंकेन आनी स्टोरी रिलेटेड टू द कॉलेज स्टुडंट्स सो हांवें तें काडलें आनी तेका रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आय एम गोईंग टू एन्जॉय दीस मच मोर then some any other work so then ते VCD नाव लिमिट्स ती जायत लायक जाली सो ते सायडल्यान म्हाकाय कळ्ळें की म्हाका तो प्रोसेस सारको एन्जॉयबल आहलो आनी आय शूड डू दीस इन द फ्युचर सो हांवें मागीर मुगे इंजिनियरींग कंप्लीट केलें आनी मागीर डिसायड केलें की हांव ह्याच लायनीन जॉयन जाता म्हूण फिल्म मेकींग लायन सो आफ्टर दॅट मागीर हांवें मागीर एक्शन मोड काडलें माय सेकंड टेलिफिल्म एंड देन इन 2017 आय मेड माय फर्स्ट फिचर फिल्म वीच वॉज कनेक्शन आनी आतां हें क्रेझी मुवी ओके म्हणजे चालू आशिल्लें चालू हा होय कनेक्शन सो पयलो हांव फकत रायटिंग करतालो आनी डायरेक्शन करतालो मागीर आतां एडिटींगूय करता पूण ते खंयच्यान आयले तुजे भितर ते आय थिंक इट्स गॉड्स गिफ्ट ते अशें करून शिकपाक मेळना इट कम्स नॅचरली पण तुका केन्ना कळ्ळें रायटिंग डायरेक्टिंग म्हाका आफ्टर माय फर्स्ट टेलिफिल्म कळ्ळें लिमिट्स वॉज अबाउट दीस की तुका जें जाय न्हू टू अचीव दॅट यू हॅव टू डू द हार्ड वर्क सो आय स्टील रिमेंबर लायक मुगे जो एक्टरागे जे नेबर आहले आफ्टर वॉचिंग दॅट फिल्म हर पेरंट टोल्ड दॅट एक्टर तें सारकें घराक वचोन शिकपा लागल म्हूण she opened the books and like started studying so the film had that impact on her so after that like I knew if I do something like this I can touch people in a different way which I cannot touch by doing the job आणि एक्टिंग करना तू एक्टिंग हांवें ऑलरेडी पयलीं देखून म्हणलो आहा म्हाका दिसता हांव फालतूर एक्टर पूण इथं आहा न्हू क्रेझी मुगे आहा न्हू चल ना ते सुभाष गाय बी करता त्या टायप केल्ले तेशको बारीक बारीक जाताय पूण भुरगेपणांतल्यान केल्या एक्टिंग भुरगेपणांतल्यान कोता हांव आनी तोवूय कोतालो मागीर म्हाका कळ्ळें की तो बरो एक्टर हांव तेका करून दिव मुगे रायटींग चड बरो जाता तेज्या म्हणजे तुम्ही सगळे रायटरूय बी डायरेक्टरूय बी आनी एक्टर आनी एडिटरूय बी तोय कोता ना पापा कोण मुको एडिटींग जायना हांव बेस्ट इन ड्रामा मुको रायटींग बरें जाता पूण हांवें ज्यो VCD बी काडले न्हू तित कितें जातालें तितल्या पयशां मदीं ती VCD जावपा जाय तें बजेट मायज गेलें जाल्यार ते पयशे रिकवर जावपा नाय सो तेका लागून तित सामकें हाय फाय डायरेक्शन ते भाशेन लायट्स घालून करूंक मेळना आहलो ते पूण त्या टायमार सगळ्यो तेश कोन आसताल्यो तेश कोन आसतालें फिल्म म्हणटा आतां आयले हय हय
तेन्ना ते बेश्टे व्हिडिओ बट होय. तेच बरें इवन देन ते व्हिडिओ पासून हांव काडटा कितें करतालो फॉर एग्जाम्पल पयलींची विसीडी म्हगेली दुडवांकार तितूंत हांवें बरें सगळे म्हगे जायन गेले त्या तियात्रांतले बरे जोक्स घेयले. आतां म्हाका जोक्स आहाय कॉमेडी आहा नाव आय नीड ए स्टोरी एक स्टोरी करपा जाय आनी तेका एक कनेक्ट करूंक जाय जोक्स. सो ती फर्स्ट दुडवांकार आनी मागीर तेजे फाटल्यान दुडवांकार फुगडी जीण ह्यो आनी कोण प्रोड्यूस केल्ल्यो मागीर लोफड्यासान हांवें प्रोड्यूस केल्या. म्हणजे तुमचे पयशे घालून होय आनीक लोफड्याक हांव डबल रोल करतालो एकलो रिकवर जाताले. रिकवर जाताले कित्याक आमगे जो लोक आहा न्हू NRI ते खूब घेताले. आम केन्ना एक टूर मेळ्ळो म्हणटून गाल्फाक जावं UK देखून ते भितर येवन न्हू 5-10 घेवन वयताले आनी 10 पयशे म्हणटून थोडे जाताले न्हू ट्रिपल दिवन वयताले. सो तेंचे वरवीं त्यो VCD फिल्मां ती चलतालीं त्या टायमार. आनी ती हें आहा न्हू जोकू व्हडले ABC धाकले ABC दॅट्स फ्रॉम दॅट फर्स्ट VCD लोफडे पापान प्रोड्यूस केल्ली. हय सो पापान जेन्ना फर्स्ट टायम प्रोड्यूस केल्लें दॅट बिकेम वेरी बिग हिट. खूब प्रोड्यूस केल्लें तेन्ना लोफडे एक्चुली लोफडे प्रोड्यूस हांवें केली न्हू सो तेत कितें आसलोलें हांव ती कोणा तरी दिवपा सोदतालो. सो म्हगे एकलो फ्रेंड म्हणजे इस्प्रीट फातोड्डाचो आरे तूंच कर तूं आनी लोकांक दिनाका म्हणलें इस्पीट जावपा ना रे पयलीं तूं सद्या प्रिंट मान हाडी. सो हांव बॉम्बे गेलो ते प्रिंट मान हाडले आनी प्रिंट मान हाडलो तशें एक खूंय तरी टूर मेळ्ळो म्हाका UK. सगळे पयशे रिकवर जाले ते टुराचे. मागीर म्हणूंक लागलो तेणें इस्प्रिटान फातोड्डाचो एक्टरूय तो पेद्रू पदेरा आहा जायत मुवीन आहा तो तेणें सगळीं नांव हाडलेलीं म्हाका गोंयां कोण कोण व्हिडिओ लायब्ररी आहाय ते हिंग वचोन तूं घाल ना जाल्यार आपूण येता म्हणूंक लागलो. सो तो फोर्स ते गेलो तूं प्रोड्यूस कर तूं घाल म्हण. आनी मागीर VCD काडपा म्हणून मतीं आसलोलें मागीर अशें करून सगळें आमी एकठांय जालें आनी मागीर सेन्सर करया म्हणूंक लागली पाटी आनी मातशें कॅमेरा हाय घेया आनी मागीर ती राखणदार म्हणून काडली आनी ती DVD केली राखणदाराची आनी ती सेन्सर करून थोडे शेव केले. हय ना पूण एक्चुअली फ्रॉम 2012 ज्यो VCD लोक काटाच्यो त्यो बंद जाल्यो. आतां कोण कोण न्हू हय मागीर यूट्यूब येयलो न्हू यूट्यूब येयलो आनी मागीर बंद जालें टोटली. आनी तुजें सो हांवूय धाकलो आसतोसून एक्टींग म्हळ्यार कितें जाल्लें पापान ती फर्स्ट VCD काडचो दुडवांकार म्हणून तितून वाचतालो क्रिस्ट तो रोगड विकपा येतो तुमचो येयलो आसतो क्लिप येता केन्ना केन्ना इंस्टाचेर बीन तो आपल्यागे रोगड पावोवपा जाय म्हूण एकलो धाकलो येता हू नाव लुक्स लायक मी. सो जाय जाण म्हाका धाटायत म्हणटा अरे तो तूं नांव म्हणटा ना तो हांव तो ABCD तो क्लिप आहा चोय म्हाका लिसांव शिकय मरे म्हणटा तो हांव बट तो रोगड विकपा येतो तो. सो तो आलो न्हू मागीर हांव मातशें बेजार जालोलो तो आहा म्हणून. सो मागीर बापा म्हणलो भाग घाल म्हणून. सो मुगे एक धाकली एंट्री आलो तितून हांव सारको येदोसो आहा आनी सेल्वी हें विकता टी-शर्ट विकता कॉमेडियन सेल्वी आनी हांव येता तेका आनी ते टी-शर्ट घेवपा येता कांय डायलॉग बी कांय नाय. सो तेन्नासून ते दॅट वॉज द फर्स्ट टायम आय एवर एपियर्ड. सो मागीर हांवें पापागे तियात्रां एक्टींग केलां एक फोर्ट रोचनार आनी बाकी देखून खंयच्या तियात्रां अशें करून सबस्टिट्यूट बी वयता हांव लायक सॉंग बी हें करपाक एक पाटी सिंगर कोण ना जाल्यार. आनी कोडू तियात्रां हांवें कॉमेडी सबस्टिट्यूट म्हणून एक्टींग केलोलें. एंड देन आय वॉज ऑल्सो दे इन द VCD फिल्म्स लोफडे गोंदोळ मानकोड्यो बोगणार गोंदोळांत किडनॅप तेका किडनॅप करता तो. हय किडनॅप करता सो ती बरी गेलो ती. आनी मागीर सो द थिंग इज शिकपा बरो आसलोलो सो आय डीड नॉट वॉन्ट टू लायक लिव दॅट एंड गो फूल टायम इन टू दीस. सो 10th जालें 12th जालें आनी आय जॉयन GC एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरींग एक कोर्स करपाक. And then over there this was very nice. So all my friends were very supportive and ते म्हणपा लागले की आमी एक अशें शॉर्ट फिल्म बी काडया म्हूण. एंड दॅट्स हाव वी स्टार्टेड द चॅनल. सो मी एंड माय फ्रेंड चिराग नायक आमी दोगांनी डिसायड केलें की आमी एथेरियल प्रोडक्शन्स चॅनल स्टार्ट करतले वे वील पूट शॉर्ट फिल्म्स. सो आमी 3 शॉर्ट फिल्म करून घायलीं त्या चॅनलाचेर आनी आमकां व्हेरी गूड रिस्पॉन्स येयलोलो. सो पीपल वर लायक वेन इज अ नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म कमींग एंड दे सेड की बरें आहा मेसेज बरी आहा स्टोरी बरी आहा. दॅट मोटिवेटेड अस. आनी मागीर अरावंड द सेम टायम हांवूय घराकडे TV सिरीज बी चोयतालो हे आसताय त्यो आनी म्हाका कळ्ळें की गोंयां वेब सिरीज येयलो ना कोणें केलो ना. सो हांवें चिरागा म्हळें की वाय नॉट वी मेक आ फर्स्ट गोवन वेब सिरीज आनी आमी स्टार्ट केली रेनबो. सो रेनबो 5 एपिसोड आसलोले एकूच सीझन आनी ताका व्हेरी गुड रिस्पॉन्स येयलोलो सारको अमेझींग रिस्पॉन्स. सगळे सामके रावताले नेक्स्ट एपिसोड तो एंड इवन वेन इट एंडेड पीपल वर लायक यू मेड मी क्राय एंड तशें करून बीन. सो दॅट मोटिवेटेड अस इवन मोर.
सो आफ्टर दॅट वी डिसायडेड ओके आतां आनी कितें करुया, बट देन रेनबो वॉज मोर ऑन अ सिरियस लायन. सो हांव चिंतलें मातशें कॉमेडी करुया, कॉलेज लायफ दाखोवया, एंड दॅट्स हाव मालकिऱ्याच केम. एंड देन यू नो. ओके, सो सरान तुमकां केन्नाच सांगूना की तुमी हें करा म्हणून? ना केन्नाच आनी एक्चुअली आम जाल्यार केन्ना दिसोंकू ना की तोय सेम फिल्ड जातलो म्हूण जॉयन, ओ एटलीस्ट एज अ रायटर आनी डायरेक्टर, कित्याक तो मोर इंटू एक्टींग आहलो. तुमची जिन्सां हय, जिन्स ऑटोमॅटीक येयले ते. सो तुमचे जनरेशन जे आशिल्ले ते पयलींचे म्हणल्यार ओल्ड जनरेशन. सो तुमी जे करताले डायरेक्शन बी आनी ओल्ड ओल्ड म्हणल्यार एक जनरेशन ओल्ड ओल्ड जनरेशन म्हणल्यार आमच्या एक जनरेशन व्हडलें न्ही. सो तेन्नाचे डायरेक्शन आनी आतांचे जे ते करतात, तितून भितर कितें डिफरन्स दिसता? रिगार्डींग फिल्म म्हणप न्हू, फिल्म पयलीं मावड आसा रील येताले आनी तेजे जाताले, आनी ताका तुका खूब कास्तीक पडटालो. एक रिटेक देखून करपाक रील पयशे मायज वयताले. सो तितल्या मतीन जावपा जाय आसलोलें. आतां कितें जालां, डिजिटल एकदां णव सुद्दां टेक आसताय. सो तो सारको जावपर्यान सो जायत डिफरंट येयलां फ्रॉम थिंग्सान ते हिंग पावपर्यान. तशें घेवपा मेळनाशिल्ले? मेळटाले पूण केअरफूल टेक काबार जावपा तेका लिमीट आसता न्हू. तितलें तुज्यान वेस्ट करूंक जायना. 9 टेक गेले जाल्यार तें कितू रील काबार जालें तें चोय. सो आतां 9 कित्याकू इकर पासून घेवपा जाता. एकदां हांवूय जाता ते पेद्रू पदेरा बी ते कडेन. हय, आतां कितलेय घेवपा मेळटाय. पेद्रू पदेर बी काड तेन्ना ओके आहलोलो त्या कडेन जातालो, ते डायरेक्टर जोजो कडेन, मागीर तो योगेशा कडेन, इवन आतां देखून क्रेजी मगे ओके आहलोलो ना आनी घेया, तो ओके म्हणटालो. सो आतां तें लिमिटेशन तुका ना, कितलेय टेक घेवपा मेळटाय. आनी तुमी जितलीं वर्स वयताय न्हू तितलें चेंजीसूय जायत वयताय. आतां पयलें VCD आहलोल्यो, आतां त्यो आवडेटेड जाल्यो. पयल्याचे लोक 2 वरां 10 मिनटां जाल्यार सगळे रेडियाको रावताले. आयतार येयलो 7 वरांचेर सगळे रेडी घेवन रावताले. 2 वरांचेर रावताले कांदळां वळां आयको, आनी संडे येता तेन्ना 7 जावन 10 मिनटांचेर रावताले मनाजूक तीं गितां आयको. आतां तें गेलें. आतां तूं चलता भोंवता आसतना मोबायलाचेरूय आय सगळीं कांतरां. एक तें पेसो आहलोलो पेंडेमिका सावन OTT प्लॅटफॉर्म येयले. आतां एक मुवी रिलीज जाली, थिएटरांनी दाखयताय ते, आनी मागीर OTT प्लॅटफॉर्माचेर येता. सो आतां सगळें तुगे सांग घरा कडेन हिंग बसलो आसतना आम उलयता पासून तूं जेवण ऑर्डर करता. बसून आहा तेका खबर ना, टक टक करून मागीर जेवण दीन गेलो. सो जायते चेंजीस जाले. तो टायम बरो आशिल्लो काय हो बरो? एक्चुली तो टायम बरो आहलोलो. कित्याक केन्ना केन्ना हांव चिंता तो टायम एशें कोन्न आहलोलो, आख्खीं घरां बरां ओपन, बाउंड्रीज नाय. आमगे थिंगा शेजऱ्याक एकल्याको आहलो बोकड्यो, एकल्याको आहलो गोरवां, एकल्याको आहलो मोश्यो, आनी ते गोरवां आमको गोरवां आसोनाय आनी म्हाका आस आहलो सारकें आमचे कडेन एक आसची म्हूण. पूण आमको त्या टायमार घोडणें आहलोलें. सो हांव ते आहाय तेंचे बारा तेंगे गोरवां हाटल्यान वयतालो आनी मागीर सांगतालो आमगे शेत आहलोलें. सो हें इतलें तुवें काम करपाचें शेतांतलें, मागीर हूंय वच. सो तो टायम हितू बरो दिसतालो. तीं गोरवां चोत्तालीं, मागीर बोकड्यो, मागीर मेंढरे, आंबो आयज आमी ती घेवन खाताय. म्हज्या भुरगेपणार सावन काजार जाल थिंगसा म्हाका दिसता आंबो खंयची फ्रूट विकती घेवन खावूंक ना. कित्याक आख्खे आंबे पडलो खायलो आनी हातोर देखून मान काडले जाल्यार कोण कांय म्हणना आहलोलो. सो त्या टायमार तें वातावरण इतू बरें दिसतालें. शेतां गोरवां चलतालीं, एक कडेन बोकडी चलताल्यो, शीप देखून आहलोले. मागीर सगल्यांगे घरा कडून गांवठी कोंबी आसताल्यो. सकाळीं जालें म्हणटरी न्हू तो कोंब साद घातालो आनी बरें दिसतालें. आनी तें कोंबयो तेंचें मांस भास तें हेल्थी आसतालें. सो तूं आयज चोयलें जाल्यार गोरवां कांय नाय, दूद पिताय आमी. केसो दूद पिताय, कितें पिताय कोणाक कांय खबर ना. सो तें वातावरण न्हू त्या टायमार आहलो तें एकदम बरें. आमचे वांगडा तीं गोरवां आसतालीं, मागीर त्यो बोकडी आसताल्यो, मागीर ते शीप. आतां आनी शिपांनी चोयलोलो ना, बोकडी दिश्टी पडना. गोरवां बाड केन्ना रस्त्यार येयना पण आहाय रे बाबा इतलीं जावं म्हूण सांगताय तीं. सो हें एक्चुली आमी न्हू सांबाळूंक जाय आहलोलें. हेंच लायफ.
तें कुशीन काण आमी कितें केलें तें कांय कळना. आयज चोयलें जाल्यार केन्ना थोडी दिश्टी पडटाय, बोकडी तर दिश्टी पडना, शीप तर हांवें गोंयांत चोयलोलो ना. आमी चलोन भोंवल्याय, गोरू मुगे न्हू तेंगे जायत, पूण दोंगरांनी अशी तेशी भोंवल्याय तो एक्सरसायज जाला आमकां. भोंवल्याय तो आतां तूं तो एक्सरसायज करपा जिमवाल्या पयशे दिता आनी जिमा भोंवता. कितें फायदा? थिंगा भोंवता तूं, आमी भोंवोन गांव माडयताले न्हू. सो तें हेल्थी आसलोलें, हें हेल्थी न्हू. आनी तें जेवण देखून काय बरें. मुगे फेवरेट त्यो सुल्लोल्यो ती मायन कोन्न दिता आमकां. आनी इवन मुगे मिसीस देखून कोत्ताली. ज्यो फिल्म्स वा वेब सिरीज ज्यो तुम्ही डायरेक्ट केले, एक क्रेझी मोगी आणि दुसरें मार्केटात तेणे केला, तितून दोनूय हेतून कॉमेडियन म्हणून सरूच कित्याक आसा आनी कोण कित्याक ना? सो एक्चुअली मालकिऱ्याद सीझन 3 चल जाल्यार तूं म्हणपा ना की पापा तितून कॉमेडी रोल करता म्हणून मालकिऱ्यादां, कित्याक इट कम्स एज अ फनी कॅरेक्टर बट इट हॅज अ आर्क आनी तो मागीर एक नेगेटीव रोल करता सीझन 3. सो इट्स नॉट लायक कॉमेडी. होय. आणि रिगार्डिंग क्रेझी मोगी वेन आय रोट द फिल्म न्ही, तो कॅरेक्टर एक्चुअली पापा प्लेस म्हणून केल्लो. होय. सो पापा चिंतून तो कॅरेक्टर बरयल्लो. सो पापा फिट परफेक्टली इन टू दॅट रोल. आनी सगळ्यांनी म्हणाय बीन की बेस्ट. होय, बरें जालें म्हणून. सो लायक पापा फर्स्ट टायम हितून एक्चुअली डान्स कोता आनी तुवें तें चोयल जाल्यार. होय. सो दॅट वॉज या. सो वेन आय वॉज रायटिंग लायक आय जस्ट रोट लायक वॉट इज द ऑडियन्स गोइंग टू सी इट, लायक वॉट इज द ऑडियन्स फिलींग वेन दे सी पापा डान्सिंग फॉर दॅट सॉंग. तो आनी प्लस पापागे तो अनाउन्समेंट व्हिडिओ आहा तो. सो ते बीन सगळे पापा फुडें अशें म्हूण केल्ले ते. आनी पापा ना जाल्यार आय वूड हॅव कास्टेड लायक सम अदर कॉमेडियन्स लायक लुईस बच्चन, प्रिन्स जेकब. पूण प्रिन्स जेकबागेन एक मुवी केली ताणें, हिट केल्या, मेन कॅरेक्टर केलें ताणें. आनी ताणें सांगलो म्हाका, पापा हेका प्रिन्स जेकब जाय म्हूण पादरी रोल. मागीर आनी ताणें क्लास केलोलो प्रिन्स जेकबान. आनी कनेक्शन मुवीक 9th गोवा फिल्म फेस्टिवला 6 अवॉर्ड्स मेळ्ळले. हय. आनी तेवूय बरें गेल्ले, हिट गेल्ले. आनी तितून मेन लीड रोल प्रिन्स जेकब करतालो आनी हांव सायड रोल करतालो. पूण लिटल बीट कॉमेडी, पूण तो सिरियस रोल करतालो जेकब. म्हळ्यार अशें कोन्ना की आमच्या काटाय तितून पापा अशें को मेन आसता तशें ना. सो लायक आफ्टर वी रायट लायक वी डिसायड लायक वीच कॅरेक्टर पापा सूट्स परफेक्टली. बट क्रेझी मोगी बरयता आसतना अशें केल्लें की पापा त्या फिल्मा आसतलो आनी हो रोल स्पेशल पापा आसतलो. बिकॉज क्रेझी मोगी बरयता आसतना आमगे एक मेन मुगे इंटेंशन आहलें की तूं कॉमेडी आसपा जाय जायती. कित्याक जायत जाण लोक त्या टायमार सॅडूय आहले, वी वर जस्ट कमिंग आउट ऑफ द पॅन्डेमीक. सो जेन्ना कॉमेडी म्हणटा उतर येता तेन्ना गोंया पयलें नांव येतें तेगेलें श्योर पापा घेता. सो देन आय रोट लायक वाय कॅरेक्टर आसतलें आनी कॅरेक्टर आसतलें आनी देन अकॉर्डिंगली पापा सारको जालो. क्रेझी मोगी म्हणजे फुडें आनी एक्टर आहाय न्हू, तीग जां मेन लीड कोत्ताय ते, आनी तीं चेडूं आहाय न्हू, ते सगळ्यांनी क्लास. कित्याक हांव कितें जातालो तेंग सेटाचे आस नासलो न्हू. सो लास्ट फायनली मुवी चोयता तेन्ना हांव सरप्रायज जालें, कास्ता एक्टींग केल्या. मागीर तांकां सगळ्यांक सांगिलां, इवन दुबय वचून ताका सांगिलां सामंता, ताणें तेजो प्रिमियर शो थिंग चयला. मागीर अनिकेत मडकयकार, सलील नायक, दत्तेश, सलील गावणेकार. मागीर तो आमी एक व्हिडिओ केल्लो स्पेशली एक्सप्लेन करपाक. ना तेगे कॅरेक्टर तो डिफरंटूय सुद्दां, पूण त्या पासून बेस्ट एक्टींग केली तेणें. मागीर मल्लीन, मागीर शेफाली, ताणें कास्ता एक्टींग केली सगळ्यांनी. सो एक्चुअली जालें कितें न्हू, उज्जुग्याचो कॅरेक्टर तो तुका मागीर कोटा एट द एंड की लायक शी हॅज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो स्टार्टींग लायक आय वॉन्टेड पीपल टू थिंक दॅट शी जस्ट प्लेइंग अ स्पेशल अपियरन्स. सो तेगे मेन रोल आसना, बिकॉज देन एट द एंडींग जेन्ना तो ट्विस्ट बीन रिव्हील जाता, सो दॅट कम्स एज अ सरप्रायज फॉर द ऑडियन्स. सेम थिंग फॉर हिम. पूण तुमकां वायट दिसना आमी ना म्हणून पोस्टराचेर? ना, कित्याक मागीर मालकिऱ्यादां सीझन 3 तो घालोलो आनी तेका हांवें पोस्टराचेर घालूंक तुका सांगलोलें गायनाक म्हणून तें सांग. हांवें तेका सांगलोलें म्हाका गायनाक म्हणून, तो म्हाका घालपाक न्हय तें सांग. या तेणें म्हणलोलें. सो इट्स मोर इम्पॉर्टंट, इट्स अबाउट द फिल्म न्हू. आमी पोस्टराचेर ना, कित्याक आय नो की तो वेन दे सी द ट्विस्ट एट द एंड कितें जाता तें, तो इम्पॅक्ट चड बरो आसतलो एज कम्पेर्ड टू पोस्टराचेर आहा जाल्यार. कित्याक पोस्टराचेर आहा तेन्ना यू ऑलरेडी हॅव दॅट मायंडसेट की ओके दीस गाय इज देर इन द मुवी, यू नो की कितें तरी इम्पॉर्टन्स आसतलें.
So ताका लागून I was okay with not being there. So same for Malkirat also. Malkirat पोस्ट केलो न्हू हांवें म्हणलो ताका की तूं घेता सीझन 3 तो तरी म्हणलें नाका आपल्या जायनाका कित्याक एडिट काम एज अ सरप्राईज आपण हा म्हण not like it's a surprise, but Malkirat was more about that five characters. The group So of तितून आनी कोणाक ऍड केल्या पापा देखून आनी कोणाक गेल्या जाल्यार मागीर ते मातशें वयता आसलें. So हांवें म्हणलें let the poster be about the people, like how the Malkirat began. So Malkirat began with those 5 characters, so let it end with those 5 characters. आनी कोणाक poster. एक्चुअली सीझन 3 पापाय हा बट पापागे दोन पोस्टर ना फोटो ना पोस्टराचे. So जे कोण सीझन 1 आहले तांकां गायले पोस्टराचे तेंगली स्टोरी म्हणून ती एंड केली. ओके बट देन हेड्स ऑफ टू द गोवन तियात्रिस्टां जे त्या टायमार आशिल्ले म्हणजे ओल्ड न्ही प्रिवियस जनरेशनाचे जे एक्टर्स आशिल्ले तियात्रिस्ट हेड्स ऑफ टू देम. आनी तेन्ना तुमकां इतल्यो मिशोय आशिल्ल्यो आनी थोडे केस फाटल्यान पूण सगळे हितून त्यो आसताल्योच मिशो. त्यो न्हू हांव लायतालो त्यो एश कोन फर्स्ट टायम तियात्राक एकलो एक्टर आहलो म्हाका आंतूश म्हूण तो म्हगे व्हेरी क्लोज फ्रेंड आनी आयज फर्स्ट तियात्र रिलीज जाता स्टार्ट जाता आतां फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो म्हजे बोले येयला आनी उबो रावला आरे जॉन तूं पयर आहलो तो जॉन त्या तियात्रान आहलो तो जॉन आनी हो जॉन सेम मरे म्हणूंक लागलो पयर रे आंतूश हांव न्हू तो हे ना तेच म्हणूंक लागलो कितें तरी करया हांवें म्हणलें कितें करया चाली चांपलेना भाशेन मिशी लाय म्हणूंक लागलो आनी म्हाका मिशी आसलोल्यो हे हातांनी कितें रे वय रे तोय तियात्र तुगे म्हणूंक लागलो स्टेज मॅनेजरा ब्लेड हाडपाक धाडलो ताणें हिंगसान ह्यो मिशी कातल्ल्यो कोणाक खबर ना आनी पयलीं जेन्ना स्टेजीर एंट्री मारली न्हू मूज हें दोन चोयताय हांसताय तियात्र काबार कोण घार येतोरी बागे बायल तें चोयन आसता मिसेसाकूय खबर ना. सो थिंगसान नेक्स्ट डे मागीर क्लीन शेव केलें आनी मागीर सेल्वीन कोण त्यो म्हाका कोण धाडल्यो सो त्यो हांव लायतालो. आनी मागीर जेन्ना फर्स्ट मुगे मुवी येयली न्हू म्हणजे लीड रोलान होम स्वीट होम ती मिशी लावूं नाय सो मागीर तितून ते टीम आहलो ते म्हणपाक लागलो सर तूं मिशी लायना आसतो आनी बरो दीस म्हणपाक लागलो मिशी कित्याक लायता त्यो म्हणपाक लागलो लागीं रावन स्टेजीर चोयल्या लायल्याय म्हूण कट्टाय. मागीर हांवें त्यो ते मुवी चलता आसतना जो एक तियात्र चलतालो झाड म्हूण तेच तियात्रां लायल्यो आनी ती मागीर मुवी रिलीज जातरी मागीर हांवें आनी त्यो मिशी लावूं नाय. सो सर फिल्म्स लायक आमिजाद मागीर होम स्वीट होम ह्यो थिएटरांनी आयल्यो. सो तेजे फाटल्यान आतां कित्याक येनात? एक्चुली आमिजाद न्हू 5.1 सावंड आनी तें थिएटरांकूच दाखोवपा जाय आसलोलें पूण कितें जेन्ना तूं मुवी थिएटरान दाखयता न्हू थिएटर वालो 60% घेवन वयता आनी 40% प्रोड्युसराक मेळटा. सो एक मुवी काडपाक गोंया जे कोण पळय गोंया मुवी काडटाय न्हू कोंकणी तांकां हॅट्स ऑफ सॅल्यूट कित्याक ते जाणाय कोंकणी मुवी काण तो पयसो तुगे परतून केसोय येयना आनी थिएटरान तर दाखयलें न्हू जाल्यार हांवें सांगिल्लें ते भाशेन 60% थिएटर वाल घेवन वयता आनी 40% प्रोड्युसराक मेळटा. सो थिंग हें जाता ताका लागून तेणें देखून क्रेजी मोगी आमी आतां चडशें रविंद्र भवनान दाखयताय कित्याक रविंद्र भवनाचें पे केलें जाल्यार तें थिएटराक कितें तें जाता पूण थिएटराचें तेशें आसना. एक्चुली कोंकणी पिक्चर काडप म्हणजे तो कोंकणी भाशेचे उपकार कोत्ता कित्याक चोय कितू पिक्चर येयलें हे क्रेजी मोगी पिक्चरा पयले कांय केलो तें पेद्रू पोदेर आनी तेंवूय बरें गेल्लें हिट पूण बरें चलतालें पिक्चर वास्को 2 हावसफूल शो गेल्ले मारगांव मागीर टाटको पॅन्डेमीक येयलें आनी तेजे उपरांत आतां येयलां क्रेजी मोगी. सो आमी आजून OTT प्लॅटफॉर्माचेर पावलो नाय. सो ती एक आस आहा आमगे कितें तरी कोंकणी भास जावं तो तियात्र जावं तें वेब सिरीज कितेंय तरी ते OTT प्लॅटफॉर्माचेर पावपा जाय म्हणजे फ्रॉम गोवा मिनींग कोंकणी बाबा कोंकणी पावल रे खंय तरी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर. सो तेन्ना आमकां एक वॉर रेश न्हू आनी कोंकणी फिल्म तरी चड प्रमाणान येयनाय कित्याक तुका थिंग एक भिरांत आसता तियात्रा कितें आहा तियात्र म्हणटा तूं केलो कोणें म्हणलें एक 8 शो जाताच अरे तियात्र बरो ना मरे बडबड गेले गार गेले 2 म्हयन्यांनी दुसरें तियात्र केलो. मुवी तुका तेश करूं मेळना न्हू कंप्रोमायजू करूं मेळना कांय करूं मेळना आनी ऑलरेडी पयस स्पेंड करून काडला सो कांय करूं मेळना न्हू तरी पूण आतां कितें हें क्रेजी मोगी फिल्म काडटा तेन्ना
जायते जाणांनी हेल्प केला म्हणजे लोकांनी आपल्यागे घरां कितें लोकेशन पळय हाय न्हू कोंकणी फिल्म म्हणटा दिला तें एक आमगे गोंयकारांक गेलें व्हडपण सो कोंकणी फिल्म काड जाल्यार लोक सपोर्ट कोत्ताय वद्दान आपल्यागे ऑफिस दिलां आनी म्हाका भिरांत दिसताली हांव तेगे थिंग सगल्यो इम्पॉर्टंट फायल आहाय हांव सांगतालो सर मातशें तेका लोक जॉन तूं कांय टेंशन घेयनाका ना रे सर ती फायल तुगे इम्पॉर्टंट तूं कांय टेंशन घेयनाका सो तो एक उपकार तेंचो सो ऑफिस दिली मागीर आपल्यागे लोकेशन दिली घरां आनी रेस्टॉरंट दिली मागीर वद घरांनी आमकां आपण जेवण करूं हांवें म्हणलें ना जेवण येतलें तुमकां तो काल दिल तेंच पुरो पूण इवन तें चाव बाव सो कोंकणी फिल्म काडटा तेन्ना आख्खें गोंयभर लोक तुका सपोर्ट कोत्ता आनी इतल्या न्हू कोंकणी फिल्म काडटा तेन्ना आमकां सपोर्ट कोत्ता तें जालें आनी जाय जावन तुवें नोटीस केलां भायले लोक चोय गोंया फिल्म काडटाय आमगे गोंयकार न्हू मोगाळ थिंग कोणू शुटींग काडूं कोणू ते तुका हॅरेस कोन्नाय सपोर्ट कोत्ताय सो तांकां गोंयकारां मोग जाता अरे हो बेस्ट प्लेस मरे हो लोक सगलो सपोर्टीव कित्याक म्हाका दिसना थोडी करून आमी तें एक मुवी काड तेन्ना सांगतालो कॅमेरामॅन हिंग तुमगे बेस्ट मरे म्हण मागीर हांवें म्हणलें आवय मुंबय जाल्यार म्हणूंक लागलो कॅमेरा घेवन वयताय म्हणूंक लागलो तो हाडपा मागीर आनी लोफडे पूण आमगे लोक बरो तेका लागून आमगे गोंयकार लोकांक कोणूय लायक कोत्ता जाय जावन चोय डेस्टिनेशन पासून आपल्यागे रावपाक घर गोंय घेताय इट इज बिकॉज ऑफ आमगे गोंयकारांक लागून ते तुका हें और राद आनी मोगाळ सपोर्टीव बट क्रेझी मोगीक नेगेटिव्ह कमेंट्स आयल्या नेगेटिव्ह कमेंट ना लायक दोग तीग जाणां म्हणल्यार की दोगू जाणां म्हणल्यार की व्हडलें आहा म्हणून पिक्चर थंय समज कितें प्लॅन केला की आपण 16 पिक्चर काबार जातलें आनी आपण खंयच तरी वयतलें जाल्यार मागीर तुका तें व्हड लागता सो इतलो सिनियर एक्टर तुमी डायरेक्ट करता तितून एज अ एक्टर आसता हय आनी तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन बी केलां डायरेक्टर ते आशिल्ले सो तुमकां एवरी रोल सांगचो पडटा की असो कर काय डायरेक्टली जाता ना सो पापागे आम ऑलरेडी जाणाय पापा ती सीन कितको करतलो तो डायलॉग बीन एकदां मे बी पापा आनी कितें चिंता जाल्यार तेन्ना आमी सांगताय एक पार्टी आर्ग्युमेंट देखून जाताय बट फायनली पापा आनी आमकां कोणाकूच वर्किंग ऑन द फिल्म वी वॉन्ट वॉट्स बेस्ट फॉर द फिल्म सो तेन्ना मागीर डिस्कशन कोताय आनी मागीर हें कोन्न घेताय स्पेशली ड्युरींग डबिंग आमगे जायते आतां डिस्कशन्स लायक पापा एक लायन मल्टिपल टायम्स घेतलो डबिंग चोवपा आनी कित्याचें अशें करून चड कॉमीक लाफ्टर आहा सो तो हार्ड वर्क एक्चुअली जायत आसता लायक टू मेक शुअर की डबिंगाची एक एडवांटेज जाता मागीर एक डब केली न्हू त्या कडेन विचारता हांव तो हे पाटी हर्षल आसलेलो हर्षल खंयची बरी दिसता एक लोक आसतलो काय ते लायनीक मागीर ते दोगांय डिसायड करताय सो जायते पाटी कित्याक फायनली लोकांक बरें तें दिवपा जाय न्हू ओके सो तुमकां सांगपा पडना ऑटोमॅटिक जाता ना ना कित्याक एक इन अ वे आमी बरयलें तें आमी ऑलरेडी जाणाय की पापा कितको एड करता तो फायनली सो तें आय थिंक म्युच्युअली विज्युअलायज केला पूण अशें केन्नाय जालां की तुमी सांगतात की अशें न्ही अशें आनी सराचो एटिट्यूड की ना तो ना आमकां ना सांगता सो सांगिलां की ओके बापा एश कोन्न नाका डिफरंट जाय बट एटिट्यूड केन्ना अशें वचना की ना आपण कोत्तें सारकें पापा सुद्दां आयकता की एटिट्यूड ना म्हाका पापा सुद्दां आयकतलो की ओके ना कित्याक लागून जाण तूं आतां सपोज तूं एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करता कोणू जावं एक एडवर्टायज देखून जावं एक सॉंग देखून जावं सॉंग देखून जावं ती न्हू आतां सपोज एक तूं सॉंग डायरेक्ट करता तें तुगे ब्रेन चायल्ड तुवें विज्युलायज केलो आसता हें सॉंग हांव हिंग वयतलो थिंग वयतलो सो तूं सांग तेशें हांवें करूंक जाय हांवें सांग तेशें केलें जाल्यार सॉंगूय पेड्डे जातलें मुगेलेंय पेड्डे जातलें एवरीथींग वील बी स्पॉयल कित्याक ती एकल्यागे आयडियार आतां हांव जेन्ना तियात्र करता तेन्ना तांकां सगल्यांक वाचून दाखयता सो तांकां कळटा आख्खो तियात्र हे भाशेन हांवें हे भाशेन करूंक जायो एक्चुली हांव लोकांक चोवपाक बरें दिसता पूण चोवपाक गेल्यार हांव विलियन सो ताका कळ्ळें तो कॅरेक्टर कितको करपाचो सो इवन एक सॉंग शॉर्ट फिल्म कितेंय जावं तूं जेन्ना जें तुगे आसता न्हू तें तूंच बरें जाण आसता इवन आजचो इंटरव्यू क्वेश्चन तूं घेता न्हू हांवें तुका सांगिल्लें म्हणटा तूं हें एक क्वेश्चन घे म्हण इंटरव्यू फेल सो इट इज लायक दॅट जें पळय कोण कितें कोत्ता न्हू
तो तें बरें जाण आसता कितेंय जावं तें कितेंय तो एक आर्किटेक्ट जावं मागीर इंजिनियर जावं लिरिक्स रायटर म्युजिशियन सगळें ते आपआपल्या जाग्यार टॉप आसताय आनी आमी तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय कित्याक फायनली तो सांगता तें सारकें आसता सगळें वत आसताय तेश कोन्न सगळे कोणी इंटरफियर जाताय हय बट तुमचे कितें जाता तुमचे रिलेशन जाता न्ही ना ना रिलेशन तांचे बगले सेटाचे कोण आसता सेटाचे आसना थंय सगळे न्यूट्रलायज होय होय ना पूण तेंचे बगले कोण हांवें जी आनी पासून फिल्म केलें ते पासून हांव ओके न्हू ओ आनी एक पाट घेया ओके न्हू ओ आनी एक पाट घेया आनी कितें जावपा जाय विचारीत आसता कित्याक फायनली कितें कोत्ता तें बरें जावपा जाय न्हू सो तुमकां जेन्ना डायरेक्शन करपाचें आशिल्लें पळय तुमी विचारलें पयलीं पापाकू ना 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 हांवें जेन्ना आमगे फर्स्ट काडचोय लिमिट्स तेन्ना हांवें पयलीं फ्रेंडा बरोबर सगळें केलें प्लॅन केलें डिसायड केलें आनी लायक आफ्टर 10 days बीन पापा सांगलें की हांव मुगे फर्स्ट VCD फिल्म काड म्हूण मागीर सांगलें पयलीं सांगू ना ना पयलीं लायक एश कोन्न पयलीं हांवें लायक डिसायड केलें म्हळ्यार केसो पिक्चर कितें सब्जेक्ट आनी कोण कोण आसता तें आनी मागीर पापा सांगलें हांव काड म्हूण फर्स्ट VCD आनी तुवें सांगलोलें ना पापान डायरेक्ट डायरेक्ट युट्यूबाचेर चोयलें शॉर्ट मागीर तुमकां केन्ना बिलीव जालें की हें करपाक शकतात म्हणून ना ते हांव रेनबो बी चोयलें तेन्ना ते म्हाका बरें दिसलो थोड्यो त्यो फर्स्ट खंयची तूं गेलें शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म वन लायफ बेस्ट सो तुमकां हेल्प काय तसो हेल्प जावं ना ना हो क्वेश्चन न्हू जाय जा म्हणटाय आतां क्रेजी मोगी येयला न्हू तुवें बी हेल्प केला आसतलें एक्चुली हांव पळय तियात्र करता न्हू तेदो मुगे हिस्टोरी ताकाय सांगता जाय आदी पयल्या सान पूण तेंगे ते सांगताय जायत म्हाका ती समजोंक येना हय म्हणल्यार आतां बिझनस सुद्दां पळय बापूय सेट करता आनी मागीर भुरगो येवन तो चलयता जस्ट सो तुमचे हितून तशें ना तुमी येवन तुमी स्टार्ट केला होय होय कित्याक आमगे स्टोरी आहाय तो डिफरंट आहाय आतां तुवें चोयल्यो चोय न्हू तुवें पापागे पयलीं VCD चोयल्या चोय तुका पापागे VCD आनी आमगेलें हो तेगे तुका हें मेळटलें सेम वेरी डिफरंट आसतलें सेम काय आसपाना सो तेश कोन्न सो तेंगे व्यूज ते डिफरंट आनी मुगे व्यूज डिफरंट पूण एक तो पळय ट्विस्ट घाता न्हू तेसो ट्विस्ट मुगे एवरी तियात्रां आसतालेच तें शुअर ट्विस्ट म्हणजे आतां हितून क्रेजी मोगीन चोय जाय ट्विस्ट आहाय आतां मुगे एक तियात्र चलता बेसांव तितूय न्हू खूब ट्विस्ट आहाय ओके आतां क्रेजी मोगी बी जे फिल्म्स आसात पळय त्यो आतांचे मॉडर्न जनरेशनाक धरून आसा जे मॉडर्न जे लोक आसा तांकां धरून आसा सो इफ इन केस तुमकां सांगलें की तुमचो चलो आनी कोणा बरोबर तरी चेडवाक घेवन भोंवतालो हाव वूड यू रिएक्ट इन केस जालें जाल्यार केन्ना जावपाक कोणें घेवन सांगलें तुगेलो तो चेडो त्या दिसा कोणा तरी घेवन भोंवतालो ना आर यू ओके होय घेवन भोंवता जाल्यार ना तें जावपाचें ना कितें जावपाना ना केन्ना जालें ना आनी केन्ना जावपाना आतां तुमी फिल्म डायरेक्टर जाल्या सो तुमी खूब फेमस जाल्या सो तुमकां कोणें अशें अप्रोच बी करूं ना अप्रोच इन वॉट सेन्स म्हणल्यार कोणें प्रपोज केलें या कितें हो बॅनर सांगता बॅनर कितें बॅनर न्हू डायरेक्ट शो करता आनी एक्टिंगूय करता सो मुगे कितें जाता म्हाका एक्चुअली कोण अशें करून वळख नाय कित्याक हांव कॅमेरा फाटल्यान आसताय न्हू हांव पिक्चर जायन देखून लोकांक वत भोंवून जाल्यार कोण तूं इन्स्टार ना काय म्हणून ना इंस्टा ना इंस्टा ना सो म्हाका एक्चुअली अप्रोच करपाकूय वेरी वेरी टफ कित्याक हांव खंय आसना घरा कडेन आसता घरा कडेन मेथड सो बॅनर तुका आसता ना नॉट रियली कित्याक ना कित्याक हांवें कॅरेक्टर केलें तें चार्ली चोयन म्हाका दिसना कोण चार्ली अप्रोच करतो येतो आनी मागीर पाकलो खंय चोयन म्हाका दिसना म्हणून ताका अप्रोच करतो येतो सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट आनी मार्किरियाद पाकलो कॅरेक्टर ओके ना हितून क्रेजी मोगी ना केलें ना कोणें करूं ना पिक्चरान देखून म्हाका सोडून तेवूय जावपाना जेन्ना पासून एक्टिंग केलें तें केन्ना चोडू मेळना तेगे रियल लायफांत जाता तुमी सोदतात ना एक्चुअली हांव कामा कडेन बिजी आसता सो आफ्टर इंजिनियरींग मालगिरात एक्चुअली सीझन 2 केलो चोय सो 2 जालें म्हणटरी जायत जातलें 3 केन्ना तो काय म्हण
पूण आफ्टर दॅट पॅन्डेमीक एंडड कायंड ऑफ आनी हांव कामां लागलो स्पिंटली. सो ओवर देर आय एम एज अ लीड, IoT लीड म्हूण आसता. आमगे टीम आसता, लायक आय हॅव टू मॅनेज अ टीम. सो हांव आतां कामां बिजी उरता आनी काडपा देखून लायक टू गीव टायम फॉर मालकिराज जायना जालें. सो इवन तेगे सीझन 3 देखून तेका रायटिंग करपाक टायम आसना. हय, सीझन 3 रायटींग मागीर हांवें तेका सांगिल्लें की तूं म्हाका हें कोन्न दी, रायटींग कोन्न दी, हांव मागीर डायरेक्ट करता. आनी इवन तें सीझन 3 जें काडलो आमी, दॅट वी ओनली शॉट ऑन सॅटर्डे एंड संडेज बिकॉज मंडे टू फ्रायडे आय वॉज एट वर्क. सो टायम पावना आसलो. एंड इवन नाव लायक कामा कडेन चडसो बिजी आसता आनी देन विकेंड्स हांव मातशें कितें चोयता. तूं सांगता तो हांसता कितें आसा. कितें हांव तेका डिस्प्यूट नासना घालूं असो. सो वी ऑल नो की तुमचे बरोबर सदांच तियात्रांत काम करताले सो सेल्वी. सो ही इज नो मोर. सो हाव इज इट आफ्टर दॅट? एक्चुली तो म्हगे न्हू तियात्रान सीन बी सारको क्लोज आसता तो. आनी तेका पयलीं इंट्रोड्यूस केलोलो न्हू, तेणें तेका सांगलोलें पापा सांग म्हूण ओपनिंग आपोण म्हूण. आनी आमगे रिहर्सल चलताली, तो भायर येयलो आनी म्हाका म्हणलो जॉन बाब हे पाटी ओपनिंग क्रिस्ता दिया. हांवें म्हणलें तो मुटा. मागीर म्हणलें तो वय वय तो मुटो म्हणूंक लागलो. मागीर म्हणपा लागलो तेका एक ओपनिंग जालो न्हू, मागीर म्हणूंक लागलो तेका एक कॉमेडी कांतार दिया म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें हांव तेका सांगतालो. तेका सांगतालो तो. मागीर ओपनिंग जालो, कॉमेडी कांतार जालें. आनी मागीर आनको गुंगला सेल्वी येयला आनी सांगता शन बाब तेका एक एंट्री दिया रे फर्स्ट हाफाक. हांवें म्हणलें तेको जातो. वय वय जातोली इंचा रे म्हणलें ना ना इंचानू सांगेल म्हणूंक लागलो. सो तो व्हेरी क्लोज आसलो म्हाका. आनीक इवन देखून हांव जेन्ना सॉंग म्हणटालो न्हू तेन्ना फाटल्या प्रॉम्प्टींग दिवपाक तोच आसतालो. हय तो आसतालो आनी तेका पयलीं सांगलोलें. आनी दुसरी म्हणल्यार कितें म्हगे तियात्रां केन्ना सीन आसताल्यो न्हू त्यो आयज पासून म्हाका ऑपरेट करूंक जबर जायनाय त्यो. सो हांव कोत्ता कोण नाडटालो मागीर ऑपरेट चडश्यो तो करतालो. हय आनी मागीर केन्ना म्हणटा आमी एक कॉमेडी केली मागीर तो येतालो जॉन बाब ते जोका बरो लाफ्टर येयलो ना मरे कितें करया हाल मागीर चेंज करया आमी बसून. सो जायत पाट आमी चेंजूय करताले. हय पूण तो जायत वर्स आसलो म्हजे वांगडा आनी एश कांय सांगिल्ले ते भाशेन सीन बीन सांबाळटालो. आनीक लायक फॅमिली मेंबरीस आसलो तो. आनी इवन आतां पिटर द पेडा, कॅनी सगळे आतां हाय तितले सोको दे सांता क्रूज, एंटनी सेन, बेनी, आलोमा, विली सिल्वेरा, स्कली, बँड सगळे म्हाका केसलो कास्तीक पडना. एक पट्टी त्या छातीन दिलो ते आख्या ते चयताय. म्हाका पासून स्टेजीचेर वचपा फुडें एंट्री आसता ताचेर मुगे स्टेज मॅनेजर येवन सांगता. सो आख्खो तेच हँडल करताय. टीम मेंबर. सो म्हाका तितू कास्तीकू पडना. हांवें फकत तियात्र बरोवपाचो, कॉमेडी काडपाची, तांकां दिवपाची, कॉमेडी कितें आहलें जाल्यार आमकां सकयल बसून ती चेंज करपाची. जालें इतलें. आतां आमी एक गेम खेळुया. ओके सो इट इज लायक 2 गेम्स त्यो. सर तुमकां कितलो वळखता आनी तुमी सराक कितले वळखता. ओके ओके Sir's best friend who is into acting. Go on. एकूच सांगपाचो न्हू. हय एक नाल्यार 2 तुका जाय ते सांग. बट आन्सर सराले आन्सरा मॅच जावपाचें. कितेंय बरय तूं. म्हळ्यार हांव 3 सांगतलो. ना तुवें 2च बरें. ना 3 सांगता. ओके कॅनी कॉमेडियन कॅनी, पिटर द पेडा, प्रिन्स जॅकॉब, मॅथ्यू आराउज. ना हांवें 2 बरयले. थर्ड खंयचें? कॅनी आनी मॅथ्यू बरयले. हांवें सांगिलां कॅनी, पिटर द पेडा, प्रिन्स जॅकॉब, मॅथ्यू आराउज. 4 सांगले. हय आसूं. 2 बरयले. Who is Sir's favorite son? दाखय नाका आन्सर. फेवरेट सन. सॉंग म्हणटें काय सन सन. हांव सांगो ते मोठ्यान सांग. क्रिस्टन बेनहार. ना ना एको. ना तो खंय जाता येयलो आमगे तेश कोन आनी ना. कितें बरयला? Sir's favorite role in film except comedian. Okay. Film name you want? Film name. So serious role.
सांगो हय होम स्वीट होम पार्ट 1. होम स्वीट होम. तूं तेच ते कितें बरयलें? हांवें पुलीस तूं राखणदार जालो तो राखणदारा पुलीस. ओके ओके. परत घेता तांकां दुसरे दिसले आनी तुका एकला दुसरे दिसले. तुका जॉनर दिसलें हेचो आमकां कॅरेक्टर. एक्चुअली कॅरेक्टर not film name. So mine was right. I Oh. was right to it. So also which is the first theatre written by sir. First theatre written. म्हळ्यार हें डबल लेटर न्हू म्हाका पयलींच्यान सांगप तें होय प्रोफेशनली न्हू. प्रोफेशनल. हांव सांगो हय सांग. चुकलेले रस्ते. शे Which project sir enjoyed the most? Markiriat or Crazy Movie? Sir enjoyed the most. आय तुला राखण बरयता. सांग. एन्जॉय आं वायट बरें तशें न्ही. क्रेझी मोगी. क्रेझी मूवी. कितें रिजन कितें? क्रेझी मूवी ऑल रोल आहा आनी म्हळ्यार जायते हांवें जायत टायम स्पेंड केलो आहा. मालगिरास देटाचे चड आसना. आय थिंक 2 दीस येयलो सीझन 2 आनी 1 डे फॉर सीझन 3. If sir had to cast me, which character would he choose? Cast me, yeah, for any film. Kidding. बरोयले? टायम बरें जाता उरला बरोबर. ओके बरोयले. सांगो ना तो बरयला. पापा कितें करतालो कास्ट पापाचे बिचारा एक्टर्स आसता रे. ना कॅरेक्टर म्हणजे कॅरेक्टर. सांगो काय टीव्ही रिपोर्टर. जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट. पापाके राखणदार अंदर. What is sir's favorite dish? पनीर भुर्जी. ओके. Okay. Who is sir's favorite actor? कळून नाका हॉलिवूड देखून. होय कोणी जाता? सांगो सांग. मुगे फेवरेट एक्टर आल पासिनो. सेम. Okay. आता next game is board there. ही हांव जिखलो. हांवें तें हें सांग बरें कितें रे तो मिसअंडरस्टँड केलो कशें. आता next game is how well you know your sons. Who is a good director? एकू सांगपाचो. Who is more likely to fall in love? Who cannot deal with heartbreaks? Who cannot deal? Who is lazy? Who is impatient? Who keeps on asking for money? नो वन. एकलो तरी आसलो पयलींचे बी चलता पयलीं मागतालो. बेनालो तो ना. एक कोणी पॉइंट कर. ओके. Who is aggressive? राग कोणा बेगीन येता? बेनारा तुझे.
Who don't take shower every day? दोघी घेतात एकला पाणी. नाही शावर घेवपाक घेताय ना केन्नाय स्किप जाता आसतलो. अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट पॉइंट कर तुगेले चेडे. ओके दोतों Okay, sir. So thank you so much for coming आणि तुम्ही बी आयले म्हणून. थँक्यू फॉर हॅव्हिंग थँक्यू. आणि तुका काळजां सांग देव बरें करूं. तुवें आमगे तिगायलो इंटरव्यू गेल म्हूण आनी हो इंटरव्यू चोयताय तितल्यांकूय काळजां सांग देव बरें करूं. मोग आसूं. सर हांव सदांच सगळ्यांक सांगता की सबस्क्राईब करा, शेअर करा. सो आज तुम्ही एक सांगात हाय पीच तो धाकली एबीसीडी आनी व्हडली एबीसीडी आसा ती व्हडली एबीसीडीच्या टोनान सांगात सर. ओके गोवा प्लॅटफॉर्म सगल्या कडेन विनंती गोवा प्लॅटफॉर्म हो चॅनल चोयत तेन्ना हो इंटरव्यू चोयत तेन्ना त्या चॅनला सबस्क्रायब करचें. ओके आतां हें त्या चॅनला सबस्क्रायब करचें. आतां हाय पिचीन सांगता त्या चॅनला सबस्क्रायब करचें. ओके लायक आनी शेअर. ओके लायक करपाचें, शेअर करपाचें. सगल्यांक काळजां सांग देव बरें करूं. जय गोवा, जय कोंकणी, जय हिंद.